Então belitan Service pura kurpicha sakura Manun gia ratan Vivid kutmatawu Vivid tenikiwu Bawartan ikutliam Kalsani iksawu Bunani aratu Sumyatu kawandita Surves puramukacara snarau Bite tambelita Surves purakurpicha sakura Manungia rata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्रत्मेसो एकवट तुमचे सोवे आसो बाळक जेजूते बोमगच्या भावनो आणि बहिणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत म्हणटा आनी ह्या बलिदाना मुखांतर आमी जेजूक भेटता ताचें उतर आयकता. आज किर्तनकार म्हणटा जर सोमयेचो ताळो तुमी आयकतात जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात. खंडीत जावन देवाचें उतर आमी वाचूंक वेता. तो आमचे लागीं उलयता तर आमची काळजां मनां उक्तीं करया ताका आयकोवच्याक आनी येवकरिस्तान ताका भेटच्याक आनी आमची काळजां फाटल्या जिवितांत धरून करून जिविताच्या मुळांतावन पयस पावलेल्या खातीर सुमेलाकचें भोगसणें मागया. नितळ निर्मळ आमी जावया आनी सुम्याक भेटूंक आमकां आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kakut ke Sumya kakut ke Krista kakut ke Krista kakut ke Sumya kakut ke Sumya kakut ke प्रार्थुया. जे कोणी हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांच्या ते सवां पसोतो तशींच आमच्या जण एकल्याची ते सवां मोतीक हाडून देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागया. बोवर्ती आनी महिमेवंत देवा तुजे मुखार कालती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमचे सडवणेची परब लागीं पावत येता तर पास्कसो गुटवडे भक्तीन आनी सुफळायेन संभ्रमूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी रासभट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोड्या काळजाच्या दारुणायेन ती चल्ली आनी आपलें तोंड तांणी म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट तांणी म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडलें. तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. तीं दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पाश्ट जालीं. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासीपण नापयस जालां. हें उतार तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां. देवाचें उतार हें. देवाचें उदक. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पोराक उल्हास्या, आमच्या तारणाच्या खडाप जावन आसलेल्या वाखाण्या अर्का स्तुती करूंक ताचे समोर येव्या. गितां गायनांनी ताची कीर्त गाव्या. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हीण. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. आस्ता सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. थंय मेरीबाद आनी मासात तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार
तुमची काळजां दारून करी नाका आज सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करी नाका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया आता तर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजान मुजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगलोस भोळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया एक पोटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतालो देवसार भायर वेतच मोनो आसलो तो उलयलो तो लोक विस्मीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गेंतावन एक कुणाकर दाखय जाय म्हणटाले तो जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगे लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेय राज्य विबाट जायनासता रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाड जायनासता उरना तेच पुरे सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार ताचे राज्य उरचें कशें हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचेशीच कोणाचे पदवेन धांवडायतात अशें तुमकां ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरी जालें पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावीण देवाचे राज्य तुमचे तें येवन जालां एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बोदेक भद्रतेन आसता पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सै जो कोण म्हजे सांगता पुंजायना तो निजाकी शिमटायता देवाचे उतर हे ती बारीच बेजरायेन पुताच्या कटल्या सरशी बसल्ली आनी ही शेजारची
थंय पावली. इतल्या बेजारायेन आसल्या आनी दुकान भरलेल्या तिका पळोवन हिकाय बेजार जालें आनी तिणें विचारूंक सुरू केलें, कितें जालें तुज्या पुताक? कूट सगळी बँडेजीन रेवडायल्या, अशें कशें जालें? एकच सणें तिका दूख सोसूंक जालें ना, कित्याक तिचो एकलोच पूत इतले कश्टान कश्टतालो वा दुखीन वळवळतालो. एक कडच्यान तिका रागी येता आनी एक कडच्यान तिका दुखी भोगता. एका रितीचें असहायकपण तिचे थंय दिसून येतालें. तरी ती दुखीच्या ताळ्यान विवरूंक लागली. कितें सांगचें जिल्ली, वरी नाका म्हणून हांवें कितले फावटी सांगलें. पोरांतलें सयत ना, वेतांस हांव व्हरतांच म्हणून हट धरून बसलो. आळे आतां पळय हाची स्थिती अशी जाल्या. 2 पांयांक 2 रॉडां आनी 2 हातांक 2 रॉडां. वय त्या दीस हो बाईक व्हरतांच म्हणून हट धरतालो आनी हो तिचो एकलोच पूत वरी नाका म्हणून तिणें वत्ताय केल्लें, पूण तो आयकलो ना आनी परिणाम जावन हात पांय मोडून आज आस्पत्रेच्या कटल्यार वळवळतालो. आतां हें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरता आसतना तुमकांय अशें घडलां आसतलें जावंक पुरो, वा असलो अनुभव जाला आसतलो, वा असल्या घडितांत तुमी मेतेर जाल्यान आसतले. आतां हें घडीत आमी समजल्या जाल्यार मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतावन विंचलेलें समजूंक कांयच कश्ट जायना. एका आवय बरी देव प्रवादी जेरेमिया लागीं म्हणटा. कितें म्हणटा तो? जेरेमियान वचून इस्रायल प्रजेक सांगचें, म्हळ्यार देवान इस्रायल प्रजेकच सांगची उतरां. हांवें तांकां एक आज्ञा दिली. हांवें तांकां म्हळें, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांवें सांगचें आयका आनी आयकशात जाल्यार तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. खंयची एक आवय आनी बापय तांच्या भुरग्यांक पाड जायचे, तांणी नास जायचे अशें आशेनान, पूण जायते फावटी भुरगीं अशें चिंतात की ही म्हज्या स्वतंत्रेचेर काडूं घालते आसात, म्हाका जाय जाल्ले बरी करूंक सोडिनात. त्या देखून तांची वाट धरून वेतात आनी त्या तरणाट्या भशेन आखरेक कश्टांक सांपडटात. देव त्याच एका आवय बापय भशेन म्हणटा की जर हांव तुमकां सांगता तें तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां सूख लाभतलें. भोवन न्ही भयणीनो, आमी मार्केटींत जायत्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू हाडटा आनी त्या इलेक्ट्रॉनीक वस्तू सांगता एक मॅन्युअल आसता. कित्याक
ही वस्तू कशें वापरचें म्हणून थंयसर सांगलेलें आसा. आनी जर आमी तें मॅन्युअल वापरलें जाल्यार ती वस्तू बाळटा, त्या वस्तूचो बरो उपयोग जाता. कित्याक मॅन्युफॅक्चर केल्ल्याक कळीत आसा की ही वस्तू कशी आनी केदाळ वापरचें म्हूण. आनी जर ताच्या त्या मार्गदर्शनाखाला आमी चलता ती वस्तू बऱ्या उपयोगाक पडटा. हांगासर देवी तेन्स म्हणटा की जर तुमी हांवें सांगलेलें उतर तुमी पाळशात तुमकां सूख लाभतलें. पूण इस्रायल परजेन तशें पाळलें गे. कशें त्या पुतान त्या आवयचें उतर आयकूंक ना गे, तशेंच इस्रायल परजा आपणें सांगलें उतर पाळूंक ना म्हणून देव बेजार पावता. आनी म्हणटा पळया देवाचीं उतरां पळया, पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या काळजाचे दारुणायेन ती सरली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली. आपणाचें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपणाची पाट म्हाका दाखयली. डोंट केअर एटिट्यूड. भाऊ न्हू भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत एक पयणाक सरी केलां. आनी आमी म्हणटा आमी सगळीं यात्रिकां पयणारासचीं मनशां. तुमी आतां हांगा आयल्यात जाल्यार पयण करून आयल्यात, लांब पयण न्हय जावंक पुरो, पूण तुमी तुमच्या घरांतल्यान हांगा आयल्यात. आनी आमकां हर एकल्या की आमचें फायनल जागो वचोंक आसो सर्गींचें राज, आनी तेवशी आमी पयण करते आसा. कोंकण कोगुळ विल्फिरी बिंबस त्याच्या 8व्या कोवळेन म्हणटा, कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें पोंत धरता, कोण पाटिन्स पाटिन्स रावता तो रावला थंयच उरता. कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें पोंत धरता, कोण पाटिन्स पाटिन्स रावता तो रावला थंयच उरता. मनशा तूं चल रे, चलसो तुजो कायदो. आमचो कायदो तो मुखलें मेट काडचें, मुखार वेचें, आमच्या सर्गींच्या बंदरात येवचें. पूण हांगा देव म्हणटा हे मुखार वचूंक तयार नात हांवें दाखयल्ल्या वाटेन, बदलाक ते म्हाका पाट करून चलते आसात. पातक म्हळ्यार हेंसुनिंगी मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, पाटी येवचें, मुखार वेच्या की पाटी मेटां काडची. जिविताच्या शेवटातावन पाटी येवचें. जेरेमाया प्रवादे मुखांतरच देवान म्हणलें आसात, म्हजे लागीं तुमच्या बऱ्याक पडची योजना आसात, तुमच्या बऱ्याक पडची योजना म्हजे लागीं आसात. आनी ती योजना जारी करनासतना हांवें म्हजीच वाट धरून वेचें पातक न्हय गे मोगाळ भोव न्हू भयणीनो. काळजाचे दारुणायेन चल्ली. आमकां काळीज म्हळ्यार बोगणांचें बिडार, इमोशन्स, फिलिंग्स. पूण जुदेवांक काळीज जावन आसलें समजणेचें बिडार, अंडरस्टँडींग. आतां कितल्या मापान म्हजी जाणवाय बरी आसता तितल्या मापान म्हजे एक्शन्स बरें आसता. कित्याक म्हळ्यार जे कितें हांव उलयतां, जे कितें हांव करतां ताचेर म्हज्या जाणवायेचो परिणाम आसा. जर म्हजी समजणी बरी आसा तेन्ना म्हजो निर्धार बरो आसता. जर म्हजी समजणी सूख आसा तेन्ना म्हजें उलोवणें, म्हज्यो करण्यो सुखीन जातात. एक दाखलो हांव तुमकां दितां. चिंत्या हृदयांत इल्ली दूख आसा, हृदयांत दूख आसा. आनी हृदयांत दूख आसा म्हणून
गॅस्ट्रायटिसाचें वखद घेतलें जाल्यार हें गॅसा वरवीं म्हणून गॅसाचें वखद काडलें जाल्यार आनी सारकी परिक्षा करनासतना रावलें जाल्यार चिंत्या ती हृदयांतली दूख मायल्ड हार्ट अटॅका वरवीं जाल्ली जाल्यार असलीं गणितां जायतीं आसात. पळया त्या मनशान ताच्याच समजणेचेर पातयेवन वखद घेतिल्लें आनी आतां कितें जालें ताचो जीव ताणें रिस्केर घालो वा जीवच होगडायलो थोड्या गणितांनी. त्या देखून हांव म्हणटा जर म्हजी समजणी सारकी आसा तेन्ना म्हजे निर्धार म्हजे उलोवणें म्हजें चिंतप सारकें आसा. इस्रायल पर्जेन केल्ली चूक कितें? इस्रायल पर्जेन सांगलें की देवाचें आयकोंक नाका, म्हाका कळीत आसा, म्हाका समजणी आसा, हांव म्हजे इतल्याक चलतां, देवान सांगची गरज ना. आनी आखरे कितें जालें? बंदणेंत वचून सांपडले. हंकाराचें पातक, हंकाराचें पातक. पवित्र सभा आमकां शिकयता की महापातकांची 7 मुळां आनी तातूंत पयलें मूळ हंकार. प्रायड, लस्ट, गटनी, ग्रीड, स्लोथ, एंगर आनी एनवी. 7 मुळां आनी तांतल्या तातूंत पयलें आसा हंकार. आनी थिंच पवित्रत्म्याची 7 देणी आसात आनी तांतल्या तातूंत पयलें देणें जाणवाय, अंडरस्टँडींग. तर आज देवाचें उतर आमकां आपयता की आमची स्वास जाणवाये प्रमाणे आमी चलचे न्ही, बदलाक देवाची समजणी आपणावन ताचे प्रमाणे चलचें. कित्याक तो जावन आसा मॅन्युफॅक्चरर आनी ताणें दिवचें मॅन्युअल आमी पाळलें जाल्यार आमी शाबीत आनी सोबीत. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमकांच आमी एक टेस्ट करून पळोवंक जाय. म्हजे थंय हंकाराचीं पातकां आसात गी, कशें सोदून काडचें? म्हज्या जिविताक कितें बेस्ट म्हणून म्हाका कळीत आसा, त्या देखून हेरांनी सांगची म्हाका गरज ना म्हूण हांव चिंतां गे. म्हज्या जिविताक बरें कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा, तुवें सांगची गरज ना अशें हांव चिंतां गे. असलीं चिंतना म्हज्या तोंडांतावन वाळटात गे. केन्ना एक सूख घडली, ती सूख हांव जस्टिफाय करूंक पळयतां गे. सट्टा आमचो मनुश्य सैम तशें. केन्ना एक सूख घडली, ना 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 तें अशें, तें तशें, तें अशें जालें, तें ताणें सांगलें, हाणें सांगलें म्हूण आमी निभां सोदता आनी जें कितें हांवें केल्लें करेक्ट म्हूण आमी बसता. दाबाय सुंजे म्हणटात पळय तें. असलो मनोभव म्हजे थंय आसा गे. बदलाक आनी एकल्यान सूख म्हजी दाखोवन दिल्ल्या वेळार तें कलतेपणान हांव ओंपतां गे. देव न्हय मात्र ताच्या उतरां मुखांतर उलयता, पवित्र सभे मुखांतर, धार्मीक मुखेल्या मुखांतर, म्हज्या बायले मुखांतर, म्हज्या घोवा मुखांतर, म्हज्या भुरग्यां मुखांतर, म्हज्या इश्टा मुखांतर म्हजें जिवीत मार्गदर्शन करतना तें आयकूंक हांव तयार आसां गे. हांवें कितेंय केल्यार चलता, कोण्णा की कळना म्हूण असल्या मनोभवान हांवें केल्लेंच सारकें म्हणून आनीकी पातकांत चलोवंक प्रयत्न करता गे. क्रिस्मसो काळ मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमची काळजां दारून करूंक न्हय, मगाळ आमची काळजां मोवाळ करूंक. किर्तनकार म्हणालो, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. मोवाळ करची फाल्यां न्ही, पोरवां न्ही, रेती वेळार न्ही, कुमसारा गेल्ले उपरांत न्ही, आज. आज तो ऐन वेळ, आज तो कृपेचो वेळ. तर आज तुमची काळजां मोवाळ करा. तुमकां सूख भोगतलें, तुमकां जैत लाभतलें.
Kanik bitun Bapa आयल्या घरान तुझ्या मुगान संपल्या आमकांच तुका समर्पिता तुझी सामी सावकाशिता आमची दुर्बळीची नी अर्पिता तुझे चरणी स्वीकार तुक पावन तुक कृपे देण्याची आमची आमची दुर्बळीची नी अर्पिता तुझे चरणी स्वीकार तुक पावन तुक कृपे देण्याची आमची भोवन आनी भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कन्वळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो खरें सुख तूं तांकां बसयताय देखून फुडकिऱ्या दादोसपणांक ती लब्ध नशें कर हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया वयशे आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवून दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मोना उंच सुबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस परतूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हुन सर्गी तुका चे सर्वेस परचे नवी तुका चे हुन सर्गी तुका चे बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria सुम्याची सु तुझे मरण आम्ही समारता
तुझे पुनः जीवन पो आम्ही करता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही त्रिकता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही त्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सेवेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमचे भगवान बापा पीटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्या तुजे आमच्या बामणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत म्हाका पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दनदुता आनी सर्व काळी तुका मारवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. काळजाच्या मोवळे सो शेगून मागोन जेजून शिकेले मागणे सांगता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाड. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्यार सर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सगळ्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे घटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेन मय पसान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमचे नवे जिणयेचे दिसपडते सालीन दिश्टीक पडों दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यां शुक्रार आनी हांगासर 5:30 वरार कुर्साची वाट, त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. तशेंच हर आयतारा 5:30 वरार कुर्साची वाट आमच्या वाठारांत आनी उपरांत 6:30 वरार बायबल स्टडी आनी 7 वरार पवित्र सभेचें मागणें आसा.
तुमकां ह्या पवित्र रितीन भाग घेवंक आमी आपोवणें दिता. फाल्यांचो दीस स्त्रियांक विशेश दीस न्ही, इंटरनॅशनल विमेन्स डे. संघसरसच्या सर्व स्त्रियांक ह्याच दिसा आमी तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. आनी ह्या दिशेन नमन बळोक जेजू आमच्या पुणशेताचें मॅगझीन एक विशेष अंक घेवन आयला. ताच्यो प्रतयो स्टॉलान मेळटात. आज उंडो आनी थंड पिवन दान दिलां रिवन डिसोजा कुलशेकर तावन, वलेरी लविटा पेस सुरतकल तावन, विनीत लेस्टर पेस सुरतकल तावन आनी लॉरेन्स मोरस वेनूर तावन तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नव्याना खातीर देंबे मोडया. भोवनी बडिनो ते सवा मागणी इरादे घेवन जेजू सरशी आमी धांवन आयल्या. एक घडी बरो ही सर आमची ते सवा आमच्या मोतीक हाडया. जेजूक ती समर्पया आनी ताची आशिर्वादा तांचेर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक बरयते आसात, परिक्षेक तयारी करते आसात. तांच्या ह्या कश्ट वावंटीचेर जेजू दराळ आशिर्वादां वतून दी. जोगतें फलितांश तांकां मेळून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या देशांत येवंक आसचें जेराल एलिसांव बऱ्या रितीन चलच्याक, सर्वांनी तांचें हक्क वोट घालचें हक्क चलोवच्याक आनी बरो सरकार, संविधानाची तत्वां उखलून धरचो सरकार अस्तित्वाक येवचे खातीर आमी मागया. सांगता मागया. ए भगिवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकल्या आमची जावं तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वैतांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवची मरे देवाची मरे आमकां केली आतां आमच्या वरांचेर आमेन. देवसो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदीं जियलो, देवसो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदीं जियलो, देवसो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए अजपंचा जेजू बाळका, आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्घ मागणें. ए बो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां देय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं.
तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे समेत जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका तुजे समोर आज बुद्धी येताव, तुवें केल्लें बरेपण आमी नियाळताव. कस्तुकन बेजाराय काळजांतली उसा सांगताव, दया कर म्हूण आमी परताव. मनशापणान वाडूंक तुजे बराबर, सादी बळी मोनाच्या तूं आमकां कर. बाबात बरवोश्यान मोगामय पासान, जियोंक आमकां तूं उर्बेस्त कर. मनशापणान वाडूंक तुजे बराबर, सादी बळी मोनाच्या तूं आमकां कर. बाबात बरवोश्यान मोगामय पासान, जियोंक आमकां तूं उर्बेस्त कर. मुगाळ पुत्रा सोवें आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्याले पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन, सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो. तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंदल्या विशयाचेर संपूर्ण माहेर वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोंदी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुम्याची आनी म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरार सुमे संगता कोचूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट देंत म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 सुत्रांनी हांव सांगूंक आशेता. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. इतलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोट दीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोटांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत, सांजेर खेळच्या खेळांत, सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दिन कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दिंत देव लिपोन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिस खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.